मातेवा परपरी जेजू ख्रिस्ताचे सुवर्तमान जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणले चोत्राय जातात तुमच्यो बोर कृत्यो मनशां भशेन तांकां ते दाखोवचे खातीर करूं नाजाल्यार स्वर्गांत आसतना तुमच्या बापाची तुमकां कसलीच मोजोरी मेळची ना देखून तो पीक लावताय तेन्ना तुजे मुखार तोडतोरी वाजोय जाता दोगी दोन शास्त्रांनी रस्त्याचेर आपणा मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात हांव तुमकां बरें सांगता ताणें आपली मोजोरी घेतली पूण तूं पीक लावताय तेन्ना तुजो मुसवार कितें करता तें तुज्या नात्याक मनशें पळय तुजें दार भोगीत जावंक जाय आनी भोगीत केलेले पळयता तो तुजो बाप तुका मोजोरी दितलो आनी तुमी मागणी करता तेन्ना दोंग्या सारके जावंक नाका लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी हॉस्पिटलांत उबें रावन आपली मागणी करची ताका मोठी खोशी हांव तुमकां बरें सांगता ताणें आपली मोजोरी घेतली पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुलान भितर वच आनी दार धाडल्या उपरांत तूं भोगती आसता तुज्या बापाक मागणी कर आनी भोगती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो तुमी उपास करता तेन्ना दोंग्या भाशेन मतीच्या तुमी घेवची आपूण उपास करता म्हणून लोकांक दाखोवन आपल्या तोंडार काडून घालता हांव तुमकां बरोबरी सांगता ताणें आपली मोजोरी घेतली पूण तूं उपास करता तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय बरोबर बुद्धी आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिसची पळोवचे खातीर तुज्या माथ्याक केल्या तुजें तोंड दूख आनी भक्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजोरी दितलो जेजू ख्रिस्ताचे सुवर्तमान 40 दीस 40 होरां आनी 40 बऱ्यो पडल्यो 40 दीस बऱ्यो पडल्यो जावंक जाय अशें केलें 40 होरां तरी मेसेज सांगताले तशी आमी सारुया ह्या परस फाटीं 40 दिसांनी वर्षेचे 40 दिसां भितर हांव तूं आनी आख्खो संवसार ह्या भाशेन परत येयलो कोणेच ते जुबिली येरान वचचें न्हय हांव भायर वच ह्या बाबतींत उबें रावता तेन्ना आमकां बरें केलें आमी तांकी म्हणून तांकी केल्या हांव तांकूच तर सायबाक तातूंत परत येता एक फावटी कोण एकलो जाणारा मनीस सुकाळी बरयता जेजूच्या फामाद 3 वेपाऱ्यांचेर दुसरो देखीक खूब सांगलो जाणो सांगिल्ले तो सांगता देव एकाच भुरग्याक धाकटा संवसारांत बऱ्यांतले बरें कितें आसा पळोव आज बरोबर संवसारांत भितर सरता ताका बऱ्यांतले बरें खूब मेवता बरोबर बरो सोबिताय बरी रंग बरो आनी तो चिंतता तें खूब पळोवन देव खुशाल जातलो म्हणून देव बरेंच खुशाल जाता फुलाक पळोवन तो चिंतलो देव म्हणूंक सोदता तो बरें ह्या म्हज्या संवसारांत तुका मेळटा तेन्ना पळोवन मजा जाता तो भोंवता ताका एक सोबीत वस्तूरी मेवता सोबीत म्हळ्यार बरें सोबीत तशें आतां आनीक सोबीत चेडूं भुरग्यां कडेन ताचें बरें तो देवा वस्तूरीक आनी भुरग्यांक दाखयता देव खुशाल करता तितलो जायना ताचें बरें मनीस मेळूंक जाय तुका तेन्ना भुरगो दोतोरांनी शारांनी खेडेर बाजारांत भोंवता सोदता
तेव्हा दाखवलेले फक्त येत असताना तो एका ओरोड्यात भितर सोदता. ओरोड्यात पाडातना एक नादलो बसून दाखवलो. दुकानी रडटालो. तशें आनी विचारलें बाबा रडटा कितें जाला कितें? म्हणटा जाला तें पातोक. रडटा अशें पातोक. पातोक बरें आसता भुरगेपणांत आसता कितलें पातोक केलें. धाकटो आसतना मनशां आयकनासलो. फक्त प्रत्येक दितालो. शिकनासलो. मोडको पेंवतालो. व्हडलो जालो सोरो पेंवंक लागलो. मागीर इस्कोलाक लागलो तें शिकोनासलो. काजार केलो बरो जातलो म्हणून 2 दीस बरी भाशेन रावलो. मागीर स्वताक लागलो मागीर भुरग्याक सोरो पेंवोवप सगळ्यांक मोबायल म्हणल्यार तेजेर पातोवप. कारण म्हाका ना तेच ना मीस ना. आज म्हज्या काळीज ना. काळीज रित्ते आहा. हांव त्या भाशेन बरो वचूंक सोदता. म्हाका ही जिवीत नाका जाला. पांचदाची जिवीत पांयक जिवीत हांव रावता तूं म्हाका घेतलो म्हणून. आनी हो आज करतो पातोक रडटल्या मनशाचें दूख. हे देवाशी बरो वचूंक सोदतल्या मनशाचें दूख. आपले बायलेशी बरो वचूंक सोदतल्या दूख. आपलो म्हणटा आपल्या बायलेक आपल्या कांयच नाका. फकत बायलेक भुरग्यांक बरी करूंक सोदता. शेजाऱ्यांक बरी करूंक सोदता. उरलेले जिवीत चोट्याऱ्याक दुखोवप. आनी आज करतो हे दूख करता आनी देवाक दिता. आनी देवाक सांगता सेवा एक पांचवी मनीस पातोक रडटालो दूख करतालो. तुजेशी बरो करूंक सोदता. आपल्या दोगांयशी बरो वचूंक सोदता. मनशाशी बरो वचूंक सोदता. ताचें दूख काडटा. आनी तेन्ना स्वर्गांत केदो संतोश. स्वर्गांत व्हडलो फेस्त जालें आज भुरग्यांक. मागीर म्हणटा बरें कित्याक एक पांचवी मनीस बरो त्या भाशेन येवंक सोदतालो. मडगांव मुगाळ बाबा म्हजो कॉलेजमान आयज त्या जुबिलियरान ह्यो गरीब रातची काळ सुरू करता. 40 दिसांचो काळ तो. 40 दीस 40 वरां आनी 40 आनी मायज फुडें पडलो. हो काळ बरे भाशेन सारुया आमच्या घरांत आमच्या समुदायांनी आनी आख्खी पॅरिशेन. ह्या काळा वरवीं आमी आख्ख्या संवसाराक आदार दिवंक जाय. आमी जाणा पातोक म्हणटा तें मोठें बायट आनी बायटाचें मूळ कारण पातोक जावन आसा. ह्या काळांत आमच्या जोण एकल्याचें पातोक सारकें दोन काडलां. आमी देवा सुशी परत या आनी पवित्र सभेन आमकां 3 वस्तू केल्या. पोरीस दवरून उर्साचें दोदोर मारून दुसरें कुंसाराचो साक्रामेंत आनी मिसाचें तेल. आनी त्या भायर आपआपल्या घरान जायत्यो बऱ्यो कोडण्यो करून आमच्या फायद्याक पडटात त्यो पवित्र सभेच्या फायद्याक पडटात. आनी समुदायेन त्या काळांत आमच्यो समुदायो गोट करुया. पवित्र सभा समुदायान जशी येता ती बाबार्थाची वरवंशाची मोगाची करूंक हांव तुमकां सगळ्यांक कुडपे बरी काळ हांव देता.